जाय आमचे काम आमका जाय सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले लोकांक सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले लोकांक सोडचे ना। ह्या प्रोटेस्टाक 41 दीस सोंपले। आज 41 दीस म्हाका दिसता सगळ्यांची परिस्थिती इतली खालावलेली आसा की आज ह्या गरमेन ह्या प्रोटेस्टाक उबे रावता आसतना त्या भुरग्यांची आनी त्या आसलेल्या फॅमिलींची हालत बेकार जालेली आसा। त्यांचे शेवटी स्वताचे बायलांचे भांगर सुद्धा ह्या बँकांनी गेल्लेले आसा। ह्या बँकांनी तेंचेर लोनां म्हणटा ती मोठ्या प्रमाणात जी आसा ती तांकां त्रासदायक ठरलेली आसा। जॉब आसल्यारूच लोन फारीक करूं शकता, जाय त्या गोष्टींचेर आपली घरची जी तालमेल आसा तेही चलोवंक शकता। जाता तितल्या बेगीन ह्या प्रोटेस्टाक खंय ना खंय मोठ्या प्रमाणात साथ दिवचो आणि बाकीच्या जाग्याचेर प्रोटेस्ट चल्ल्या त्या पद्दतीन त्या सगळ्या प्रोटेस्टांक एक येवन ह्या गोंयच्या काम करणाऱ्या कंपनीच्या हाता सकयल वर्कर हांकां पूर्ण साथ दिवचो हे हांव म्हाज्या गोंयकारां कडेन मागता आनी पूर्ण बसलेल्या सरकाराक सांगूंक सोदता हेज्यान फुडलेंय पाऊल घेवपाक आमी फाटीं ना म्हणून। फक्त आता काम मागता आणि कितें गव्हर्मेंट काम मागना। जी हांगा पयलीं पासून मायनिंग चलताली त्या मायनिंग कंपनीच्यान तांकां रिट्रेंच केल्या आनी रिट्रेंच करून त्या रिट्रेंचमेंटाक स्टे आसा तें तुमकां सांगता हायकोर्टाची, तरी आसतना तांकां रिट्रेंच केल्या। आनी जो आतां ओवर परत तीच कंपनी घेता म्हणजे एक खंयची तरी कंपनी सिस्टर कन्सर्न तेंची ओवर घेता, सरकार तांकां अलाव करता, तेंचो ट्रेड चालू आसा। म्हणजे सरकाराक रेवेन्यू मेळटा, कंपनीक काम मेळटा, हांगा जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां तेंच्यो मशिनरी आनी बाकीच्यो इक्विपमेंट चलता, फक्त फटावता हो कामगार। म्हणजे असोच जर कामगार हे गोंयान फटावता जाल्यार मायनी कित्याक जायो अशें सांगलें गेल्लेलें। जेन्ना दिल्ली वयताले सगळे येताले की आमकां मायनी सुरू जाल्ल्यो जायो म्हणून, थंय बसताले काय ना सगळे जाण, तेन्ना सगळे एकूच सांगताले की कामाक आमच्या हाताक काम जाय म्हणून आमकां मायनी जाय। पूण आयज अशें दिसता की ऑप्शन जाल्या नंतर सरकारान ह्या कामगारांक फटयल्या। सो म्हाका दिसता हो रायट टायम। आयज जर आमी शेणले न्ही जाल्यार कायमचे शेणटले गोंयकार। सो डिसिजन प्रत्येकान घेवंक जाय, अशें न्ही की आमी हांगासर सरकाराच्या विरोधान, आमी आमच्या हक्का खातीर झगडुया आनी हक्का खातीर झगडटा आसतना गोंयचे कितलेशेच बरे लोक आमकां सपोर्टान येतले। आजुनूय गोंयकार बरे आमचे आसा जे बारीक मनशां खातीर सपोर्ट दिवपाक फुडें येतले। आनी जो पर्यंत आमी स्वता खातीर फुडें सरना पळय तो पर्यंत दुसरो येवचो ना। आनी हांगा बसून कांय जावचें ना, कित्याक खबर आसा खंयच्यान फोन गेले काय कितें जातलें तें। आतां तरी अस्तित्वाची लढाई आसा, आयज ना जाल्यार केन्नाच ना। एडवोकेट अजय जशें ताणीन उलयलें की एम्प्लॉयमेंटाची गोश्टी सरकाराच्यो जर धोरणां तेणी सगळी मांडलेली आसा। सांगपाचें म्हणजे इतकेंच आसा की फाटले वेळा फाटले असेंब्ली जाली ती न्ही तेच्या पयलींच्या असेंब्लीक सुद्दां हे लोक आमच्या कडेन बी आयिल्ले। आमी हांचो प्रश्न असेंब्लीन काडलेलो। असेंब्लीन मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें की आमी आमचे कंपनी कडेन उलोवप चालू आहा आनी आमी निभयतले म्हणून। हे आज पर्यंत जावंक ना। आतां दुसरी तिसरी असेंब्ली येयली। जशें अजयान म्हटलें आमकां म्हणटा ते रोलाचेर पे रोलाचेर तुमचे हे जाय, नाजाल्यार तरी गव्हर्मेंटान अंडर सोसायटी कितें तरी करची। अरे ही आमी एक वर्स पयलीं सांगलेलें तुमी आमकां परिस्थिती अशी हाडूं नाकात की आमकां भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देंवचें पडटलें। आयज आमी पळयता ही भुरगीं रस्त्यार येयलीं, ल्हान ल्हान माणकूच, तांकां बाबड्यांक कितें खबर आसा हे आंदोलनां ही हेजिटेशनां कितें खबर आसा। आमी एक करताले, तुमी आतां भुरग्यांक सुद्दां रस्त्यार हाडपाची पाळी केली। ती भुरगीं बाबडी कितें मागता घरा कडेन आवय बापाय कडेन जाल्यार खंयच्यान दितले। 18 म्हयने जाले ते बेकार बसल्या। सरकारान एक गजाल सारकी दाखोवन दिली गेल्या 14-15 वर्सांक आमी पळयता की मिडल क्लास लोक जो गोंयकार आसलो वर्रात जगतालो तांकां रस्त्यार कशें हाडप हेज्यो पॉलिसीज चालू आसा। आजुनूय आमी लोकांक हांकां सगळ्यांक उलो मारलेलो आसा की तुमकां जर फुडें तरी जगपाचें आसा जाल्यार आजुनूय लोकांनी एक जावपाची गरज आसा।